आमी सगळीं एका आवयच्या कुसव्यांत ह्या संवसारांत जल्माक आयिल्लीं भुरगीं. एक आवय जावन आसा देवाचें स्वरूप. देवाच्या कुसव्यांत म्हणजे एके अस्तुरीच्या कुसव्यांत आमी घडोवन येता. 9 म्हयने ती आमकां सांबाळटा. पूण आमी वाडटा ते तिचेर रावला म्हूण आसा खरें, पूण आमची वाड कशी जाता ती फकत देव जाणा. वो भुरगें कशें उपजवतलें तें आमी नकळो, पूण आमी इतलेंच जाणो की तें भुरगें जल्मल्या उपरांत चडश्या जाणांक खूब आनंद भोगता. पूण हें भुरगें देवाची येवजणे प्रमाणे ह्या संवसारांत आयिल्लें आसा. आनी आयज आमी पळयता हो भुरगो देवाचो पूत एके अस्तुरी उद्देशी ह्या संवसारांत आयलो म्हणजे आमचे सारको तो जालो. देव जावन आमा मनशां सारको जावन एके अस्तुरीचे कुसव्यांत ताणें जल्म घेतलो आनी ह्या संवसारांत तो आयलो. तें बेश्टें घडोंक ना आनी आमचें सगल्यांचें जिवीत बेश्टें न्हय. देवाची येवजणे प्रमाणे तें घडोवन येता. आनी आयज आमी कितें आयकता? जेजू म्हूण ताका नांव दिलें. जेजू म्हणजे कितें? जेजू म्हणजे तो आमकां पातकांतलो सोडयतलो. दुसऱ्या वाचपान आमकां सांगलां तो सुमृती खाल जियेतलो, पूण सुमृतींतल्यान आमकां तो सुटका दितलो आनी आमकां पातकांतली मेकळी करून पोत्तून देवाचे येवजणे प्रमाणे देवाचें रूप आमचें सगळें तो घडून हाडटलो. असलो बाळोक तो. ताका लागून हें नांव ताचें एकदम म्हत्वाचें. ह्या नांवांत सगलें आसा. सगळी सुमूर्त आनी फुडार आनी फुडलें कितें घडटलें उपरांत स्वर्गार तें सगलें ताचें सगळें आसा. जुआवान आमकां तें दुसरें सांगलां शब्द आसलेलो आनी ह्या शब्दा उद्देशी सगलें घडोवन आयलां आनी ह्या संवसारांत कांयच ना तें ताचे उद्देशी घडोवन येवंक ना पळय तें. तुमी म्हणटल्यार पातकूय ताचें सगळें घडोवन आयलां? ना, पातक तें आमचें. कशें? देवान आमकां एक गूण दिल्लो आसा आनी हो म्हत्वाचो गूण म्हणजे कितें? स्वतंत्रपण. ताणें आमकां गुलामपणान दवरूंक ना. ताणें आमकां स्वतंत्रपण दिलेलें आसा म्हणजे आमच्यान निवडूंक जाता कितें म्हणून कितें करूंक पळय तें. म्हणटच ह्या स्वतंत्रपणांत आमी कितें म्हणून निवडटा, कशें म्हणून निवडटले हांव तें आमी भितरल्यान हिचोर आमचो मास आसा, सेंटर आसा, ताचेर तें आदारलेलें आसा. आमी तर आमचेरूच आदारून जियेत जाल्यार मागीर आमकां फुडली वाट कळना आनी ताका लागून आमी कितें म्हणटा कितें कोत्ता तें आमचेरूच आमकांच जें बरें पडटा तितलेंच आमी कोत्तेले. पूण आमी तर देवाचेर आमचें जिवीत आदारून सारीत जाल्यार खरी आमी देवाची भुरगीं कशीं जियेतले आनी आमचें न्हय दुसऱ्यांचें आमी अदीक आमच्या मनांत काळजांत धरून तांचे पासत आमी आमचें जिवीत खर्चितले. ही जावन आसा देवाची येवजण. तो देव आमचे मोदें आनी हें ताणें आमकां दाखयलां जेजू उद्देशी. पूण ताका जल्माक हाडच्याक
एक आवयचो कुसवो जाय आसलेलो. वो आवयचो कुसवो ताणें घडून हाडलेलो आसा. पयले सुवातेर जाकार्यासाक आनी आनांक भुरगें जायनासलेलें, पूण देवाची येवजण प्रमाणे वांचती आसलेली तिका हें भुरगें जालें देवाचे येवजणे प्रमाणे. त्या भुरग्याक देवान आदी फुडेंच जेजू जल्माच्या आदींच तिका पातकांतली मेकळी केली. ही देवाचे येवजणे प्रमाणे. आनी देव हे भशेन आमकां सगळ्या जाणांक हीच कृपा दिता जी सायबीण मांग दिली पळय ती. आमी जल्माक येता तेन्ना जेजू उदेशी आमकां सगळ्या पातकांतली सुटका मेळटा. मूळ पातकांतली. मूळ पातक ते आमकां आमचे वतीन व्हरोन म्हणल्यार तूं वता ओडून घेता. पूण आमच्यान स्वतंत्र आसा म्हणून तें पळोवन तें आडावन देवाक जाय पळय तशें आमचें जिवीत आमच्यान जियोंक जाता. तें आमचें सगळें घडटा. पूण हें घडच्याक आमी सदांच ताका आजीर जावंक जाय, जशे भशेन सायबीण मांय जाली ते भाशेन. आनी देवान आमकां आशिर्वाद दिल्लो आसा. पयले वाचपान आमी पळयलां कशे भशेन तो आशिर्वाद ताणें आमकां दिला पळय. सर्वेस्पर तुजेर आशिर्वाद घालूं आनी तुका सांबाळूं. तो सदांच आमकां आशिर्वाद दिता, बेसांव दिता आनी आमकां सांबाळटा. आनी तो सगळ्याक आसा न्हय, म्हणटच तो आपल्या मुखामळचो पोर जोड आमचेर घालता आनी आमकां आपल्या ताब्यांत कोत्ता, आमकां वाट दाखयता. आनी तो आमकां आपले मुखामळ दाखयता आनी आमकां शांती दिता. म्हणजे ताचो अणभव घडलो की आमकां शांती मेळटली. नाजाल्यार आमी उचंबळ आसतले. पळयात आमच्या जिवितांत कितें घडटा पळय तें. आमकां हो आशिर्वाद देवान दिल्लो आसा. देवान आमकां पातकांतली मेकळी केल्ली आसा. देवान आमकां जेजू दिल्लो आसा. जेजूच्या नांवान तर आमी रावत जाल्यार आमकां कसलीच भिरांत ना. तो आनी आमी सगळीं एक. ताचे कुडीचे सांदे आमी. भयणीन आनी भावनो कितले पावटी तुमी हें आयकोंक ना, आयकना, पूण तें पाळच्याक आमी प्रयत्न करूंक जाय. आनी हाचेर सगळें आमचें जिवीत आसा. आनी आमी सगळीं जाणां प्रयत्न करता म्हणून आमी प्रत्येक दिसांत भाग घेता. आनी एकूच दीस आमी जियोया. हो एकूच दीस तो जियेत, बाकीचे सगळे दीस हाचेर अवलंबून आसतले. कित्याक हाचेर आदारून फुडलें मागीर पावल आमी मारतले. पूण देवाचे येवजणे प्रमाणे ते सगळे घडच्याक आमी सदांच मागण्यांत रावया. मागण्यांत आमी आसा. कित्याक देवा सोबे आमी जियेता, भोंवता आनी आसा. हें तर आमी इतलेंच मनांत हाडीत तें बाकीचें सगळें थाऱ्यार येतलें. पूण आमी तर प्रत्येक सुस्कारांत ताका आजीर जायत जेजूच्या नांवान सगळें भायर काडून ताचेर दरीत जाल्यार आमकां कांयच वायट लागचें ना. वायट कशें येता? आमच्या चिंतनांतल्यान, आमच्या भावनांतल्यान. ही चिंतना आनी भावना जेजू सोबें दवरली ताच्या रोगतान तो पुसून काडटा आनी आमकां नितळ निर्मळ करता आनी आपलें बरेंपण आमचे कुडींत दुसऱ्या सुस्कारांत भरून काडटा. हो अणभव तर आमी घेत जाल्यार भयणीनो आनी भावनो आमी सदांच देवाच्या आशिर्वादांत रावतले. तो आमकां राखता आनी सांबाळटा तें आमकां कळटलें आनी आमी खरेपणी ताचे बरोबर जियेतले. आनी ताचे बरोबर जियेता जाल्यार शांतीन आमी जियेतले. कसलेय संकश्ट येवं आमी हालचे ना, दलचे ना. पूण ताचे सगळें आमी दृढ विस्वास भरवाचो आनी ताच्या मोगान आमी जिवीत सादतले. सायबीण मांय आमकां हें दाखयलेलें आसा आनी ती आमचे पासून मागता. ती आमची आवय. जशे भाशेन ती जेजूची आवय जाली तेच भाशेन ती आमची प्रत्येकाची आवय. कित्याक आमी सगळीं जाणां जेजूचे कुडींत भाग घेता आनी आमी सगळीं जाणां प्रत्येक जाणां जेजूचे सांदे जावन जियेता. तर आमी सगळीं जाणां आमचे हात अशें उंटेन धरया. भयणीनो आनी भावनो, दोळे बंद करया.
प्रत्येक सुस्कार घेता तेन्ना आमी न्हय, देव आमचे सगळें आपलें जिवीत भरून काडटा. आमची पांयांची बोट आसा थंयसोत्तान तकले मेरेन जेजून आमी बरोवन येता. आनी सगळें भितर आहा तितलें जेजू सगळें आसा तें जेजू सगळें ताच्या नांवान भायर काडून दवरया आनी तो ताचेर आशिर्वाद घालून कसलेंच वायट आमकां लागचें ना. आमचें जिवीत तोडफोडूंक दिवचें ना. आमी ताचें सगळें आमचें सगळें घडटा तितलें दवरून तो आमकां घोटाय दितलो, पेकोवणी दितलो, सगळें स्पश्ट दाखयतलो. आनी हे परी आमी जेजू सारकींच अदीक आनी अदीक दिसा दिसपटे ताचे सारकीं जायत वेतेल्या. जेजू ही कृपा तुवें आमकां ह्या पयल्या दिसा दिलेली आसा. आमी सदांच तुजें सगळें रावंक तूं आमकां कृपा दी, घोटाय दी आनी तुका सहकार करूंक आमकां मदत कर.